मुगाळ भाव भयणीनो, आज जाय की ओर्तो दीस आमकां जण एकल्याक आनी प्रत्येक जावन फादर शिल्टन नरोन्नाक फाटल्या 3-4 वर्सां तुमी ताका हांगासर ब्रदर जावन पळयलें, उपरांत दियोकोन जावन पळयलें आनी आज भोवशा पयले फावटी जायती तुमी ताका ह्या जाग जावन हांगासर वेदीचेर पळोवन आसात. मेच्या 10 तारखेर होन्नावरांत ताची ओड जाली, ह्या जागी दिक्षा जाली आनी आज पयले फावटी हांगासर देवाक तो दिन वाजता हे मिसाचें बलिदान आमचे संगी तुमचे संगी भेटोवन. त्या देखून ह्या मिसा वेळार विशेश रितीन फादर शिल्टन नरोनाच्या इराद्या खातीर आमी मागचें, ताच्या कुटुंबा खातीर मागचें. जें काम देवान ताच्या मुखार सुरू केलां तें शबीतायेन जावच्याक आनी देवान ताका सर कुरपे देण्यानी नेटोवच्याक, ताच्या शेतांत वावर करच्याक. त्या देखून पद्रपाक 2 ताळयो फेट्यांगी उल्हासून. त्या बराबर आज भुरग्यांक विशेश दीस चिंता, भुरगीं खुशी आसात म्हणून तितले छाप्पे आसात. कित्याक रजा खलास, रजा मूग दोन आयली म्हणून थोड्यांक इल्ली बेजार आसतली, पूण ताच्या चड तुमकां संतोश वय की न्ही. कित्याक तुमी प्रमोट जाल्यात, सेकंडांत आसली 3rd क्लासीक गेल्यात वय की न्ही. ल्हान आसली तिकी व्हड जाल्यात आनी ह्या रजे दिसांनी हांगा थंय आबाका रोडली काय वचोन पयशिल्या गांवा कडेन वचोन तुमी फाटी आयल्यात. देवान तुमकां राखून सांबाळ वेला, तुमचे मम्मी बराबर डॅडी बराबर. त्या देखून देवाक आज आमी सांगाता मेळोन दिनवास ह्या रजेच्या दिसांनी देवान तुमकां राखून सांबाळ वेला. सांगातास तुमचे जायती आशिर्वाद परिक्षेचे पयले जायती तुमी हांगासर मागोवंक आयिल्ल्यात. परिक्षेचे पयले तुमचेर आशिर्वाद आमी दिल्लो आनी देवान तुमकां आशिर्वादीत केल्यात आनी तुमी उंचल्या पावंडाकी पावल्यात. त्या देखून आज देवाक आमी दिन वाचुया आनी विगेन्स थोड्याच दिसांनी काल्या 9वें वर्स सुरू जाता इस्कालाचें. त्या देखून देवा लागीं मागया आमी करपा बाळो जेजू लागीं ते जावन आमकां जण एकल्या भुरग्याक जेजून आज आशिर्वादीत करच्याक हे नवे शिकपाचें वर्स आमी बऱ्या तरान सुरू करून बरें शिकप जोडून जाणवायेन बरोवन बरीं भुरगीं जावच्याक ह्या दिशेन विशेश रितीन आमी समेज जमलेल्यांनी ह्या भुरग्यां खातीर आज आमी मागचें. सांगाताच उरल्या इरद्यां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा सोमूख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. मोगाशानो तशेंच धाकटुल्या भुरग्यानो, तुमकां पळयतना आज खुशी भोगता म्हाका. देवाची कृपा, देवाची ससाय मागोवन ह्या बाळका जेजूच्या तेंपलांत तुमी सक्तांग हजर जाल्लीं आसात. तोच बाळूक जेजू तुमकां समेस्तांक आपल्या कृपे आशिर्वादांनी बरो, सदांच तुमचें मुखलें जीवन ताच्या आशिर्वादांनी बरो तुमकां तो मोगान राखो आनी सांबाळो म्हूण आमी सर्वां वडिलां तशेंच आमी सर्वां तुमचे पसत आयचे दिसा मागतली. हांव तुमचो फुडार आशिर्वादीत जावं दी हें जावन आसा आमचें मागणें. तर मोगाशानो, सबार फावटी आमी सुकोन पडली. हांव देव आमचे तावन कितें आशेता म्हणलें आमी समजून घेवंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमी सुकोन पडली. हांव हें आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र रितीन फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो चिंतून तणाव सारून वायट आदारून आनी बरें हांवें जायती पातकां केल्या. होम सो प्रात, होम सो प्रात, होम सो गोड प्रात. ह्या पसत बेगीन सदांच हांव कुवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक भाव भयणीनो तुमच्या खातीर आमच्या सरेस्परा सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर आमची मागणी नित्य सवा ह्या पवित्र आल्तार आमी दवरया. कशें जेजूची कूड आनी रगत सर्गींच्या देव बापाक आमी भेटयता तशेंच आमची सर मागणी सर्गींच्या देव बापाक आमी भेटोवन दिवया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडा जाय आनी विलाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी साणसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतेली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितेली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवीं पुजयल्यांत. पळया, तुमची शेतान लुवल्ल्या वावरड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजीच्या दन्याच्या कानांत पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलयेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुष्टी पाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यांत. निरपराध्यांक गुन्यांवकार करन तुमी तांकां जिवेशी मारल्यांत. ती तुमकां आड रावूंक नात. देवाचे उतर हे. फटकिरो विश्वास धरलेल्यांची आणि आपला आस्त बदकार म्हणून असलेल्यांची गतीस शेळ्यांबरी हिणीन जाऊन पाताळाक ती पावतेली. मरणस्तांका गवळावरी आंबळ वरतेले. आपूण दुर्बळी जना आसाती बागी. सकाळी भितर तांचो भायलो आडांबार सरतलो आनी फोन जातलो तांचो शाश्वत निवास. पुण्यतिवंत मनशाक जैत मेळटले. देव म्हजो जीव मुर्नायेंतलो वाटयतलो आनी म्हाका आपल्या गोपांत घेतलो. आपूण दुर्बळी जना आसाती बागी. पेल्याची ग्रिस्त काय
आपूण दुर्बळीमो जरा आसा ती बागी आपूण दुर्बळीमो जरा आसा ती देवाचे उतर तुम्ही मानून घेया मनशाचे उतर कशे नाही बघान देवाचे उतर कशे हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्त तुम्ही क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता तांचें इनाम तांकां केदींच सुखाचें ना जो कोण म्हाका सत म्हणटल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय 2 हात आसून यमकोंडाच्या पालवनांत असल्या उज्ज्यान तुका उडोवचे प्रास 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितलेंय बरें आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय 2 पांय आसून यमकोंडाच्या उज्ज्यान तुका उडोवचें प्रास थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकीय बरें आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्ज्यान तुका उडोवचें प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकीय बरें थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना कित्याक हर एक मनशाक उज्ज्यान नितळ करूंक जाय मीठ बरें वय पूण मीठच अळ्ळी जायत जाल्यार कित्यान ताका खारसाण दिवची तुमचे थंय मीठ आसूं दी तेन्ना तुमी एकामेकाक समाधानान जियेतल्यात देवाचे उतर हे वाकण भुरग्यानो आवाज ना भुरग्यानो म्हणटाना वो म्हणाची जायत की भुरग्यानो अशें म्हणचें गी भुरग्यानो साकागो दिला इನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ भुरग्यानो आता इल्लो फोर्स आयिल्लो खुशी जाली म्हाका तुमचो ताळो आयकून कशें आसात तुमी थंय तावन इल्लो बरो आवाज येवनच आसा कशें आसात तुमी एग्जाम जाली मग तुमची सक्तांची एग्जाम जाली वा जॉली वेनेंगी एग्जाम जाली रजा आयली कितें केलें तुमी परतून वा जॉली वयनेगी खुशी जाली तुमकां एग्जाम जाल्या उपरांत रजा कितल्या वरार जाय जाल्यार तितल्या वरार तुमी न्हिदयेत
कितले वरार तुमकां उठोंक जाय तितले वरार तुमी उठयेत, खंय जाय थंय वचयेत, कितें जाय तें करयेत. आतां परतून एक मेसेज आयली तुमकां, स्कूल रिओपनिंग स्टार्ट्स ऑन केदाळा 29th सक्तांक 29th गी सक्तांक 29th. आतां वाजवाली करूंक जाता गी जायना. परतून स्कुलाक वचपाचें. खुशी जाता की स्कुलाक वचूंक तुमकां खुशी जाता मू? सक्तांक खुशी जाता मू? तुका खुशी ना गे? तुका खुशी ना गे? हां खुशी आसा म्हणाची जायत गी. गुड. आयच्या वांजेलांत निमाणें उतर जेजून कितें म्हणलें कोणाच्या कानाक पडलें गे, हांवें इल्लें फोर्सान वाचलें तें. खालें म्हणलें जेजून तुमचें थंय कितें आसूंक जाय? मीठ. कोणा लागीं मीठ आसा? कोणें मीठ हाडला गी? तुवें मीठ हाडलाय रे? जेजून सांगला तुजे थंय मीठ आसूंक जाय म्हूण. कोणेंय मीठ हाडूंक ना गे? मातेव सुवांजेल अध्याय 5 तांतूं जेजून मिठा विशांत उलयला. कोणाक गोत आसा? मातेव सुवांजेल अध्याय 5 तांतूं जेजू मिठा विशांत उलयता. उगडास आसा की भुरग्यानो? भुरग्यानो भुरग्यानो हां उगडास आसा की तुमी मातेव सुवांजेल अध्याय 5 तुमी प्रत्वेचे मीठ. एका कुशीन जेजू सांगता तुमचे थंय मीठ आसूंक जाय, आनी एका कुशीन जेजू सांगता तुमी प्रत्वेचे वा संवसाराचे मीठ. मम्मीन दुकरामासाक मीठ घालना जाल्यार कितें म्हणटा तुमी? आमी अशेंत म्हणटलो, मम्मी तुका रांदूंक येना गे? कितलीं वर्सां जालीं काजार जावन तुका रांदूंक येना गे? विचारतलो हांव. तुमी विचारतात गी? जेवणाक मीठ उणें पडल्यार विचारतात गी? विचारनात गी तुमी? कितलीं बरीं भुरगीं. भुरग्यानो आमी सर्वां प्रत्वेचे मीठ म्हणटा जेजू, आनी आमचे थंय मीठ आसूंक जाय म्हणटा. कित्याक? मीठ घाल्लें जेवण रुचीक आसता. शुगरलेस बिस्कीट तुमी पळयला गी? शुगरलेस बिस्कीट तुमकां दिल्यार खातात गे तुमी? हां दॅट इज फॉर 60 and plus. वय न्हय गे? शुगरलेस बिस्कीट फॉर 60 and plus. आमकां न्हय ती वय न्हय? आमकां तरणाट्यांक खावंक जाता गे शुगरलेस बिस्कीट. आमी कित्याक खायना तसलीं बिस्किटां? कित्याक? आमकां हायड एंड सीक जाय, आनी खंयची जाय, आनी खंयची जाय? रुचीक बिस्किटां जाय. वय न्हय गी? वय. कित्याक? तांतूं रूस आसता. गोडशें नातिल्लें, गोड नातिल्लें जेवण जावं दी, खाण जावं दी, आमकां खावंक खुशी लागना. वय न्हय गी? वय की न्हय? वय. तशेंच भुरग्यानो, जर तर तुजें थंय मीठ ना जाल्यार, तूं प्रत्वेचें मीठ जावना जाल्यार तुका कोणी लायक करिनात, कोणी लायक करिनात. पळया थोडो संदर्भ हांव तुमचे मुखार दवरता. केन्ना आमी प्रत्वेचें मीठ जावयेत, केन्ना आमी रुचीक मीठ जावयेत म्हणलें समजून घेवंक प्रयत्न करया. देवान आमकां अनेक अवकाश दिल्लो आसा. ह्या शैक्षणीक नवें वर्स सुरू जाता, अकॅडमीक इयर सुरू जाता. ह्या वर्सा आमी परत एक पावटी परतून रुचीक मीठ जावंक प्रयत्न करया. तयार आसात गी तुमी? तयार आसात गी? भुरग्यानो 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 म्हणजे सांगात आसात न्हू तुमी? वय. पयलो संदर्भ, क्लासींत तुमच्या क्लासींत तुमी मीठ जावंक जाय. जातात गी? तुमच्या क्लासींत तुमी मीठ जातात गी? जायची. तुमच्या क्लासींत तुमी रुचीक मीठ जावंक जाय. पळया एक टिंकू आनी एक पिंकू म्हणले दोग चरके भुरगे आसले. हांगा दोग आसात न्ही तांचे बरीस. एकलो टिंकू आनी एकलो पिंकू. टिंकू बरो करून शिकता. टिचरीन कितें सांगलें तें सगळें आयकता. बरो भुरगो तो ताची होमवर्क करता. पिंकू कांय शिकना. जावं दिया बा टिचर सांगता एग्जाम आयले ते दडा पळयल्यात जालें म्हणटा.
कोण हांतू मीठ, कोण रुचीक मीठ हांतू, कोणाक टिचर लायक करता, कोणाक टिंकू वा पिंकू. टिंकू टिंकू बरी जायची तुमी भुरग्यानो. कोणा बरी जायचे? टिंकू बरी जायचे. समजलें गी? क्लासीन तुमी रुचीक मीठ जायचे, बरें करून शिकाचे. आतां आनी एक वर्स आसा, बरें करून तुमी शिकाचे. समजलें गी तुमकां? समजलें गी? गुड. आनी एक क्लास आसा, एक आमी स्कुलांत शिकता, आनी एक क्लास आसा. खंयची ती? खंयची? दोतोनीची क्लास. दोतोनीच्या क्लासीन ती तुमी मीठ जायचे. मीठ जर तर अळणी जालें तर खंयच्यान ताका रोस दिवची, तें भायर काडून उडयत आमी, ताची गरज ना आमकां. भुरग्यानो, दोतोनीच्या क्लासीन सय तुमी मीठ जावंक जाय. रुचीक मीठ जाल्यार मात्र सक्तान तुमकां लायक करतात. आनी जेजू हेंच तुमचे तावन आशेता. दुसरें, तुमच्या घरांत तुमी मीठ जावंक जाय. जातात न्हू मीठ तुमच्या घरांत? तुमच्या डाडान सांगूंक जाय, वा कितलो बरो भुरगो म्हजो. हांवें सांगच्या पयलींच ताचें होमवर्क करता, हांवें सांगच्या पयलींच तेर्स करता. कितलो बरो भुरगो, कितलें बरें भुरगें म्हणाचें. बापायानो, सांगतात की तुमी तुमच्या भुरग्यांनी मीठ जायचंय. भुरग्यानो, तुमी आज कितें जायचंय? रुचीक रुचीक मीठ जायचंय. रुचीक मीठ जायचंय. तुमच्या मम्मान सांगाची, कितलें बरें भुरगें म्हजें. हांवें सांगच्या पयलींच आपले होमवर्क पुरा फिनीश करून कंप्लीट करून म्हाका म्हज्या वावरांत म्हाका आदार दिता म्हणाची तुमच्या आवयांनी. त्या वेळा मात्र तुमी बरें मीठ तुमच्या घरांत जावंक शकतल्यात. आनी तिसरें जावन आसा शिकपांत. तुमच्या शिकपांत तुमी बरें मीठ जावंक जाय. म्हाका आजुनी एक खंत आसा, आजुनी एक खंत आसा. शिकप म्हणटना केदाळाय म्हज्या मोतीक येता तें. हांव PUC शिकता आसतना म्हजी टोटल पर्संटेज 84.87. 84.87. आनी एक मार्क्स मेळ्ळो तर म्हाका डिस्टिंक्शन मेळटें. 84.87. जे कोणाक डिस्टिंक्शन मेळ्ळें तांचो फोटो पुरा बॅनराचेर आसा. म्हाका एकच खंत, इकॉनॉमिक सब्जेक्ट आनी इल्लें बरें करून शिकल्यार एक मार्क्स मेळ्ळो तर म्हजो फोटोय त्या बॅनरार येतो म्हणली एक आशा आजुनूय म्हज्या काळजांत आसा. कितलें चिंतल्यार तें म्हज्या मोतीतावन पयस वचना, कित्याक ती एक खंत म्हजे थंय आसा. 69 मेळ्ळे म्हाका. एक मार्क्स मेळ्ळ्यार 70 मेळ्ळ्यार हांवूय डिस्टिंक्शन जातो, म्हजो फोटोय त्या बॅनरार येतो. म्हाका कितलो बेजार जातलें तांकां पळोवन, म्हज्या फ्रेंड्सांक पुरा. तसली खंत बेजाराय तुमच्या काळजांत आसना जो. त्या देखून तुमी आतांच चिंता, हांवें कितले मार्क्स काडूंक जाय, कितले कश्ट काडूंक जाय, पयलींच प्लॅन करा. आतां अकॅडमीक इयर सुरू जाता आसतनाच म्हजो फोटोय बॅनरार येचे. चिंतात मू? तशें पयलेंच चिंतून टार्गेट दवर, बरें करून शिकल्यार खंडीत जावन तुमच्या शिकपांती तुमी मीठ जावंक शकतल्यात. भुरग्यानो, भुरग्यानो, न्हिदल्यात गी? आंगात आसात मू? वय. भुरग्यानो, तुमी मीठ जाता आसतना तुमचें थंय आसचें गोडशें, तें रुचीक मीठ अळणी जावंक सबार संगती तुमकां कारण जातात. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, तुमच्या पातकाक कारण जाता तसल्यो संगती तुमी पयस करा म्हणटा जेजू आयच्या वांजेलांत. तुमचो पांय जर तर तुमकां पातकाक कारण जाता जाल्यार जेजून कितें म्हळें? कितें म्हळें? कातरन उडय म्हळें. जर तर तुमचो हात तुमच्या पातकाक कारण जाता जाल्यार कितें कर म्हळें जेजून? कट कर आनी उडय म्हळें. जर तर तुमचो दोळो तुमच्या पातकाक कारण जाता जाल्यार कितें म्हळें जेजून? खुमखून काड म्हळें. तशें करूंक वचनाकात प्लीज, तशें करूंक वचनाकात. जेजून सांगल्या उतराचो अर्थ दुसरोच जावन आसा. एक व्हडलो दुस्मान आसा, व्हडलो दुस्मान. इगर्जेंत आयल्यार पाद्रा भरी एक दिसा आयताराच्या सरमावांत जावं दी दोतोनीच्या क्लासींत
त्या दुस्माना विशयांत उलयता, क्लासींत टिचरां उलयता ताचे विशयांत, त्या दुस्माना विशयांत. दोतोनीच्या क्लासींत ती तुमकां आयकूंक मेळटा. खंयचो तो दुस्मान? बायल मुजी बायल, तूं गो मुजें बायल, न्हिदताना जाय जेवताना जाय, तूं गो मुजें कितें? मोबायल. परतून सिंग करया गी. बायल मुजें बायल, तूं गो मुजें बायल, न्हिदताना जाय जेवताना जाय, तूं गो मुजें मोबायल. सिंग करया गी. सकट सिंग करया एक पावटी. हाँ. बायल मुजें बायल, तूं गो मुजें बायल. म्हणा. बायल मुजें बायल, तूं गो मुजें बायल, न्हिदताना जाय गी नाका, जेवताना जाय गी नाका. घरा सैरी आयले तर दडा तांचे लागीं उलय नासतना टुकू 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 करून रावचे. तें जाय गी तुमकां? नाका 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 मू. हा. जर तर तुमचो मोबायल तुमकां पातकाक कारण करता तर तुमचे थंय आसलें रुचीक मीठ, अळणी मीठ, टेस्ट नातलें मीठ करता तर तो मोबायल जाय गी तुमकां? जाय गी? जोरान सांगा. जाय गी? नाका. तर जेजू कितें म्हणटा? तो मोबायल कितें म्हणटा जेजू? खट्ट कर आनी उडय. जर तर तुजो मोबायल तुका पातकाक कारण करता तर तो तुवें पयस दवरीचे. कट करूंक वचनाका, डाडा मम्मीक लॉस जायत. पयस दवरीचे. ताच्या उपरांत तो कितें करता? तुमचो वेळ विपाड करता, तुमचो संबंध पाड करता. पळया, कुटुंबांत सैरी आयली तर कितें जाता? तुमी हांगा टुकू 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 करत आसतात. सैरी येतात, तुमचे लागीं उलोवंक आशेतात, पूण तुमी हातूंत आसतात. संबंध पाड जाता. ताच्या उपरांत तुमकां शिकोवंक जायना, डिस्टर्ब जाता. वयनेगी, तुमचे थंय आसलें रुचीक मीठ अळणी जाता. हें तुमच्या मोतीन दवरा भुरग्यानो. खंय आसात भुरगीं? भुरग्यानो, हांगात आसात, म्हजे सांगातात आसात. समजलें गी? मोबायल तुमी पयस करतात न्हय गी? करतात मू? गुड. सेकंड, जर तर हें तुमकां तशेंच वडिलांक, जर तर तुमचे फ्रेंड्स तुमकां पातकाक कारण करतात तर तांकां तुमी कितें करूंक जाय? आनी पयस करूंक जाय. जर तर तुमचे फ्रेंड्स तुमकां पातकाक कारण करतात तर आनी तुमचे थंय आसलें बरेंपण उणें करतात तर रुचीक मीठ जावन आसली तुमी अळणी मीठ जावची बरी करतात तर तांकां तुमी पयस दवरूंक जाय. कोणें सांगचें? जेजून सांगचें. समजलें गी? सो पयलें जावन मोबायल तुमी पयस दवरतात गी? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुमी सगळ्यां पयस दवरतात गी? वय. दुसरें, तुमकां पातकाक कारण करच्या तुमच्या इश्टांत जावन तुमी पयस रावतात गी? वय. आनी तिसरें जावन आसा बॅड हॅबिट्स. बॅड हॅबिट्स. सगळ्यां थंय एक ना एक तराचो बॅड हॅबिट आसताच. वय की न्हय? वय की न्हय? तूं पुणी जोरान सांग म्हाका. वय की न्हय? वय. पळय, तें जोरान सांगतलें. तुमचे थंय आसलो बॅड हॅबिट वा बॅड हॅबिट्स पयस करा. जर तर तुमचो कसलोय हॅबिट तुमकां पातकाक कारण करता तर वा तुमचे थंय आसलें बरेंपण उणें करता तर तुमचे थंय आसलें रुचीक मीठ अळणी मीठ करता तर कितें करूंक जाय? कातरन पयस सोडूंक जाय. कोंकून काडूंक जाय म्हणटा जेजू. समजलें गी तुमकां? समजलें गी? समजलें गी? गुड. तुमी सगळ्यां बरीं भुरगीं, तुमी सगळ्यां रुचीक मीठ जावन आसात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घाला. देव तुमचे संगाता सदांच आसता. तुमच्या कुटुंबाचेर ताणें बेसांव घाला. तुमकां ल्हान भुरग्यांक बेसांव जावन तुमच्या कुटुंबांक दिला. You are a blessing to your dad and mom. Remember that. You are a blessing. तर भुरग्यांनो, सगळ्यां आमी एक घडी दोळे धांपया गी. सगळ्यां आमी
वडिलांनो तुम्ही सकता ये घडी आमचे दोळे तांपया आणि जेजू लागी आमी मागया ये जेजू आमचे सांगाता तूं राव तुवें म्हळाय आमी पृथ्वेचे मीठ जावन आसाव म्हूण आमी सर्व रुचीक मीठ जावन आसाव आमचे थंय आसले ही रूस हे गोडशें खंयच्याय कारणाक लागून आमी सांडून घेनासता आमी सर्वांनी रुचीक मीठ जावन ह्या संवसारांत आमच्या घरांत आमच्या स्कुलांत जावं दी आमी वावर करच्या जाग्यांनी जावं दी रुचीक मीठ जावन सक्तांनी आमकां लायक करीशें तशें जियोंक देव कशें आनी कितें आमचे तावन आशेता ताचे प्रमाणे जियोंक तोच जेजू आम्हा समेस्तांक राखून व्हरून दी आनी जें कितें आमचे थंय आसलें बरेंपण आमकां उणें करता आमकां पातक करूंक कारण जाता तें सगळें आमचे तावन आमी पयस करया तोच जेजू ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां आदार दिवन दी मुझ्या भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायला तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पोराक पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वां थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी
देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणतात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया, ही मुजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पदकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करा. भावार्था सोगूट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. एक घडीभर मौनपणी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेले उडास काडया, तांचे खातीर आमी मागया.
तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया करून आमी मागता अमकां मरे देवाचे माये संगाती भगेवन झुजत भगेवन दम दिता आनी सवकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंतनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सर्व आमी सांगता म्हणूया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं. खुशी सदा सदा तशी संसाराचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची केल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताणे पडयते नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर वायटांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास्क चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते. आमची काकूळ देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते. आमची काकूळ देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते. आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी. सर्गींच्या बापान वर्त्या मोगान आमचे पसत ह्या संवसारी धाडून दिल्ली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्वां सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका बरें मेळटलें. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका.
आमेन. सगळ्यांनी नीट बसया, दोळे धांपया. मुखार जेजू, आमच्या काळजांनी तूं आजार आसाय. तुका आमी हरगां दिता. ह्या सर भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता. तांकां तूं आदार दी. तांच्या शिकपांत तांणी जैत चडूं. तांकां जाय जाल्ली बरी गिन्यान बुदवणकाय जानवाय तूं दी. सोम्या, ह्या वेळा तूं आमच्या काळजांनी आसाय. तुका आमी अर्गां दिता.
सुमिते मोजागरा आस आयलो प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेतार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपली आशिर्वादां घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दयाकर बसा. तुमकां सुमेस्तांक आमी कार्मेलीत फ्राद
एक अपुरबायाची साखळ मागता. येवच्या आयतारा आमी भोव पवित्र त्रित्वेसो बाजू संभ्रमता. आमची भुरगीं फाटल्या 2 म्हयन्यांनी रजेर आसली आनी आतां रजाची माजा मुगदोन पाटी इस्कॉलाक वेसो वेळ लागीं पावला. ह्या संदर्भार तांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागोवंक जाय. देव जर बेसांवां घालिना तर वावराड्यांनी वावर करचे व्यर्थ म्हणून देवाचें उतर. ह्या दिशेन आमच्या भुरग्यांनी सुरू करच्या नव्या शिकपा वर्साचेर देवाची बेसांवां मागून आयचे हे मीस आमी तांचे पासून भेटयलां. आतां साक्रामेंताचे आराधनी आसतले. भुरग्यांनो, तुमी परत्यान खांद्यार बॅग शिरकावन परत्यान स्कुला वचूंक तयार जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक बरें मागता. Good luck and may Infant Jesus bless you with a wonderful, fun and thrill-filled new academic year. आयच्या दिसा उंडो आनी थंड पिवनाक आदार दिल्ल्यांची नांवां हे परी आसात. नांवां वाचलेंच तुमी मुखार येवन आमच्या नव्या ह्या जागा तावनुमानाची वात स्विकार करीची म्हणून विनंती करता. अनोरा इवा माचादो कारंगलपाडी, जानेट रस्किन्ना तिच्या 60th बर्थडे लेकार, राहुल रस्किन्ना and Nancy Mendonça कुडुपू, Elrich and Errol Mascarenas बेंदूर, जोसेफ एडवर्ड सिक्वेरा वालेन्सिया, संदेश सीमा स्मिथ वाज बंटवाल, एन सिक्वेरा बजोडी, एरन सिक्वेरा बजोडी, अ डिवोटी कोनाजे, ग्लास्टन फेरावो. बर्थडे ऑफ रॉविन फर्नांडिस पालदाने, सविता डिसोजा कासरगोड आणि रिया पिरेरा केंबा. देव बरें करूं. कालच्या दिसा आमकां कार्मेलीत मेळाक 6 जण शाश्वीत सांदे फावो जाले. निरकान फिर्गजिसो बाऊ ऑल्विन डिसोजा, एलियार पदो फिर्गजिसो बाऊ एल्स्टन मोंतेरो, होन्नावराच्या होसाडो फिर्गजिसो बाऊ हिलरी डिसोजा, आमच्यास बज्जुडी फिर्गजिसो बाऊ लॉय क्रास्ता, पेरमनूर फिर्गजिसो बाऊ प्रणय पिरेरा आणि मैसूर दिएसीजीच्या शुंटिकप्पा फिर्गजिसो बाऊ स्टिन जॉर्ज हानी फाटल्या सुमार 9-10 वर्सां आमचे संगी जियोवन आतां संपूर्णपणी तांचे जिवीत कार्मेल वर्तींत देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पिलां. हे एक मेट तांणी काडूंक धैर्य घेतिल्ल्या तांकां, तशेंच तांकां मोगान ओपसून दिल्ल्या तांच्या आवय बापयक कुटुंबाच्यांक आमी शाबासकी पाठयता. आमच्या ब्रदर्साच्या तरबेतींत तुमचोय पात्र वर्तो आसा. तुमचे मागणे, तुमचे बरें उतर, तुमचो पाठिंबो आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांनी तांकां पोसकें घेवन दिवचो आदार जाय की तांकां बरें धार्मीक जावन रुपीत जावंक आदार सो जाता. तुमकां ह्या वेळा आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पासून तुमची मागणी मुंदवरसूंक आमी तुमचे लागीं कल्ती विनंती करता. मोगाच्यानो, ह्या वर्सा देवान आमकां 5 नव्या ह्या जागांक फावो केला. एकल्याची वोर्द बेंगळुरांत आनी उरिल्ल्या तेगाची वोर्द हांगाच ह्या जानेवारींत जाल्ली. तांचे पैकी उरलो एकलो ताका कारवार दिएसीजीच्या नव्या गवळी बापान अतिमानादीक दुमिंग डायस हांणी पोरच्या मेयाच्या 10 तारखेर ताच्या माय फिर्गजींत म्हणजे होन्नावराच्या मुडकानींत क्रिस्ताचो मनियारी जावन मागलो. आनी तोच आयच्या मिसाचो प्रधान यासाक मानादीक बाप सिल्टन फिलिप नोरोन्ना. मानेस्त फिलिप आनी रोसिना नोरोन्ना हांच्या 4 भुरग्यां पैकी हो दुसरो आनी कारवार दिएसीजी तावन 4थो कार्मेलीत याजाक. जेजूच्या काळजा सारको म्हणलें देवाक घेवन आपणाचे मिसां वावर सुरू केल्ले बाप सिल्टन हांणी 13 वर्सांची लांब तरबेती जोडल्या आनी हांतली निमाणी 3.5 वर्सां ताणें हांगासर करसिल्ल्यान ह्या वेळार कोयरांत गितां गावच्यांत, मिसा वेळार शर्मांव सांगच्यांत आनी आराधना वेळा आराधना सोलोन वचच्यांत तांणी मुखेलपण घेवन
ह्या पुणशेताक सेवा अर्पिल्या. बरे उलोवपी ते दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणी आनी तिरासानेन पाळचे. हास्त्या तोंडान हेरांक संतोष पासारचे ते. मुखल्या दिसांनी बेळगाम DSGच्या लोंडांत आसच्या आमच्या समुदायांत तांची गवळीक सेवा ते दितले. ह्या संदर्भी आमी तांकां सर्व भक्तिकाचे नांवी अभिनंदन पाठयता आनी तांणी आपडलेले सगळे भांगर जावं म्हूण मागता. बाब सिल्टन, तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स. ह्या वेळा तुमचे समेस्ताचे नांवी बाप मेल्विन टिकोणान नव्या येसाकाक मान करचे म्हणून विनंती करता. भाव भयणीनो, नव्या याजकाक तुवें पळयलें वय की न्ही? भोवशा भोगोवप्याक आयला आसतलें आमच्या पिरगजेंत असलोच सोबीत हुशार पाद्र्या पेज जाय म्हणून, वय की न्ही? आनी जायत्या पिरगजेंत आतां ट्रान्सफर जावनूच आसात. विगार आयल्यात, कजितोर आयल्यात आनी थोडे येवंक आसात. आनी जराल रितीन सांगचें तर सगळ्यांक एक आशा, बरो पाद्र्याप, हुशार पाद्र्याप, गायन गावचो, भुरग्यांक सांगता मेतेर जावचो, सगळ्यांक वेंगेन घेवचो, सगळ्या सांगता बसूचो. वय आशा बरी आसा. सगळ्यांक बरेच पाद्र्याप जाय, पूण खंय तर मेळटात? चोर बाजार, सुपर मार्केट खंय मेळनात. ताणी येवंक जाय आमच्या तुमच्या स्कूट मातावन. त्या देखून फादर विल्सन आमचो वोकेशन प्रोमोटर म्हाका म्हणलो, फादर वोकेशन विशय दिले सांगा म्हणून. मुस्त भुरगीं हांगासर आसात. भोवशे फादऱ्या पळोवन भुरग्यान ओ म्हणटना मुस्तणांनी ओ म्हळें, वय की न्ही? जेजू तशेंच तुमकां आपोवन आसा. भुरग्यान ओ म्हणटा तुमी ओ, आनी जेजूक तुमी सांगूंक जाय हांव रेडी आसा, तयार आसा. तशेंच शिल्टनान केल्लें. त्या देखून ताणें ओ म्हणल्यान जेजूच्या फाटल्यान तो गेल्ल्यान थाळो ताणें आयकून फाटलाव केलो आनी आज बरो सुबीत कार्मेलीत याजक जाला. हांसून हांसून आसा. तुमकां आज जायते प्रसंग मुखांत ताणें शिकोवन दिल्या. त्या देखून भुरग्यांनो तुमी दिसपडटे मागोवंक जाय. जेजू तुका म्हजी तुज्या शेतांत वावर करूंक हांव तयार आसा. म्हजी गरज आसा तर हांव फुडें येवंक तयार आसा. हे ल्हानशें मागणें तुमी सदांच करा आनी आवय बापायन तुमी मागोवंक जाय. थोडी म्हणटात एकलोच भुरगे फादर कशें मागचें? एकलोच चेरको तुमच्या भुरग्याक मागोवंक जाय जाल्यार तुमी शेजारच्या भुरग्यां खातीर मागा. शेजारची तुमच्या भुरग्यां खातीर मागतात देवपण म्हणून, वय की न्ही? हय, थोड्यांक बारीक बोंग जाता ते तांच्याच भुरग्यां खातीर मागून. त्या देखून तुमी शेजारच्या भुरग्यां खातीर मागा. शेजारची तुमच्या भुरग्यां खातीर देवपण्या खातीर मागतात. पॉयंट इतलोच, आमकां याजकांची गरज आसा आनी हे याजक ह्या कुटुंबांत फुलोवंक जाय. त्या देखून आमी जण एकल्यांनी कुटुंबांत देवपण्या खातीर मागचें आनी आमच्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवचो. आनी फादऱ्यापण आज सरमो सांगला भुरग्यांनी तुमी आज बरीं भुरगीं जाय म्हणून. काले पुरा कातरूंक जाय, काले पुरा कातरूंक जाय. मोबायल पयस दवरूंक जाय म्हणून ताणें. बॅड फ्रेंडशीप पयस दवरूंक जाय म्हणून. मागीर एक विसरलो तो काले. TV पयस दवरूंक जाय. TV आसतना थोड्यांचे दीस आखेर जायना. सिरियल TV सिरियल एंड ऑल. तुमी आतां नवे इस्कॉलाचे वरस सुरू करतात. त्या देखून जायत्यो पाठ संगीतां तुमी पयस रावोंक जाय. त्या देखून आनी बरे गुण शेगूण आपणावन बरें शिकप जोडून बऱ्या फुडारा पावोंक जाय. सर ह्या जगांच्या नांवी हांव तुमकां भुरग्यांक बरें मागता. बरें शिकपाचें वरस आनी देवाचे आशिर्वाद सांगता. फादर शिल्टनाक सर ह्या जगांच्या कार्मेलीत भावांच्या पाद्रेबांच्या नांवी आनी तुमच्या समेस्ताच्या नांवी हांव बरें मागता. बरो फुडार देवान ताका जायते तालेंतान भरलां. खंडीत जावन ही तालेंतां देणी तो देवाच्या राजांत बरी खबर प्रगट करच्यांत वापरतलो. परतून फादर शिल्टनाक आमच्या ताळयो सावास आनी उल्हास. सगळी तुजी कृपा देवा हो जावन आसा म्हज्या काळजाचो अनुभव. मोगाच्यानो 3.5 वर्सां हांव ह्या कार्मेल गुड्यार आसुल्लो आमच्या कोवेंतांत. थंयसरच्या सर्व याजकांनी विविध रितींनी आमकां सर्वांक आमकां 5 जाणांक विविध रितींनी आदार दिल्लो आसा. जर तर आज आमी 5 जाणां याजक जावन तुमचे मुखार रावन मीस भेटयता तर हें जावन आसा देवाची कृपा आनी
आमच्या सर याजकांचो आदार त्या देखून आमच्या कवयंतसो वडील मनादीक बापांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगा आसलेल्या सर याजकांनी आमकां आदार दिल्लो जावन आसा ह्या याजकांचो हांव उगडास काण तांकां देव बरें करूं म्हणटा ताचे सांगाता तुमची ल्हानशी सेवा करूंक देवान आमकां आपयलें आसा मोगाशानो ही सेवा करता आसतना आमकां देवाची कृपा गरज आसा संवसारांत धैर्यान जियोंक आमकां देवाची ससाय आनी मजत गरज आसा दयाकन तुमी तुमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार आमचो उगडास काडा क्रिस्ताचे मोणयारी जावन जियोंक आमकां जेजू आदार दिवन दी भुरग्यानो तुमी विशेशान मागोंक जाय सर याजकां पासत जायत गी सर याजकांनी बरे रितीने मीस पेटोवंक तुमकां बरी शिकोवण दिवंक क्रिस्ती परजेचो मोग करूंक तांकां सदांच राखोवंक भावार्थान वाडोवंक देवाचो आदार आमकां जाय त्या देखून तुमी मागोवंक जाय मागतात मू ना आमचे पसत मागा जायत गी सर भुरगीं आमचे पसत मागा सकतां की देव बरें करूं मोगाचनो आयच्या देव स्तुतीच्या संभ्रमांत आमकां गायन गावंक तशेंच वाचूंक कुमो केल्ल्या सर भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा मिसा उपरांत भुरग्यां पासत विशेश आराधन आसतलें आनी मिसा उपरांत सगळ्यांक उंडो आनी थंड पिवण आसा भुरग्यांक मात्र तांच्या सांगाता उड्या सांगाता गोडशें आसतलें सगळ्यांनी सुदारसूचें देव बरें करूं आतां नव्याना खातीर दिमी मोडया प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रमसमचो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इसांव जियेलो तराच्या गजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मिस्त्री म्हणना वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सर आमची मागणी आनी ते सवा बाळका जेजू मुखार आमी दवरया विशेश जावन आयच्या दिसा हांगा जमलेल्या सर भुरग्यां पासत आमी मागया ह्या भुरग्यांनी मुखल्या दिसांनी आपल्या शिकपांत बरें मन दाखोवन बरे रितीने शिकोवन क्रिस्ती मौल्यांनी आपलें जिवीत रुपीत करूंक जायची कृपा बाळोक जेजू ह्या भुरग्यांक दिवन दी म्हूण आमी मागया तांचे संगत आमच्या कुटुंबांत आसले सर पिडेस्त भाव भयणीचो आमी उगडास काडया तांकां आमी जेजू बाळका मुखार दवरया देवाची खुशी जाल्यार बेगीनच तांकां देव बरें करून दी तांकां भलायकी दिवन दी तांच्या हाता पांयांक गांठीक सकत दिवन दी म्हूण आमी मागया काम सोदून आसच्या सर भुरग्यां पासत युवजनां पासत वडिलां पासत आमी मागया तांच्या वावराचेर बाळूक जेजू आशिर्वाद घालून दी तांचो फुडार आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया सांगाता म्हणया ए भाग्यवन जेजू बाळका अजा पितान उगडापी केल्ली आसता आनी तुका बेसांव तुवें उखलिल्लो आसता तुका पतिनुलो मारतल्या सट्टांक दयेन आय आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव फळची खुशीचें जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव फळची खुशीचें जेजू नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रय भितर तूं सदैव आनी सदैव फळची खुशीचें जेजू आनी देव सपूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्या
जिज बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्या जिज बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्या जिज बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे जिज बळकाक मागणे ए अजबाच्या जिज बळका आमचे बेजार काळजाचेर एका कृतीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन बरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी देगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वेले स कश्ट आनी निराश पळोवन चिकुमोक आनी बुजावण आमकां दा बापानी पवित्रत्मे सांगता आमी तुका स्तांस वरूनचे बळकाचेच मुखांत आमकां फोव जाल्यार सर बेसांवाचो आमी उगडास काडया आनी ताका काळजांत थावन दिन वाचुया ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा भुरग्यांचेर आशिर्वाद सर्गींच्या बापा मोगाच्या सागोरा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारीत धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापूय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयलें तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेंत घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो ताच्या जिवंतपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी नेटयलाय आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिडेशिडेंतली आनी वायट विघ्नांतले निवार म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आवय बापायक खाल जावन चलोवंक बऱ्यान शिकोवन शेगुणांनी जिणी नेटोवंक तांकां आदार दी तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जाणवायेन आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता देवाची देणी आनी मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचे थावन तांकां मेळशें कर कुटुंबांत तांच्या शांत समाधान मायेमोग रास करूं तांची सर योजना आनी कामां पंथाक पावय हे आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागता आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सेवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना
सगळी भुरगीं दयाकन मुखार येयात साक्रमेंता लागीं येयात सगळीं भुरगीं भुरग्यानो एक उगडास दवरा हांगा आसा जेजू क्रिस्त हांगा आसा तुजो आनी मुसो सोडवणदार हांगा आसा जेजू तुज्या आवय बापायक रचलोलो तुका रचलोलो म्हाका रचलोलो तसो जेजू हांगा आसा आमचे पासत खुर्सार आपणाकच भेटयलोलो जेजू हांगा आसा तूं सदांय मिसा वेळार सेवताय तसो जेजू हांगा आसा तूं स्कुलाक वयच्या पयलें मागताय
तो जेजू हांगा आसा, तोच जेजू हांगा आसा हे तुज्या मोतीन दवर. येसुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता तुका जावं अर्गां, तुका जावं होगळाप, तुका जावं स्तुती, सर्व मान आनी पदवी तुका फावो जाल्ली. आमी सर्वां किरकोळ मनशां तुजे मुखार हांगा जमली. हांव तूं आमकां आशिर्वादांनी भरतलोय, तूं आमचेर दया दाखयतलोय, आमची पातकां बक्षितलोय, आमी मागलें तें आमकां फावो करतलोय म्हळ्यार बरे वर्षान तुजे लागीं आमी हांगा सर्वां जमली. हांव जेजू, कित्याक आमी जाणां तूं मात्र एकलोच जें कितें आमी आशेतां, जें कितें आमी मागतां तें आमकां फावो करचो म्हणून. आमच्या काळजांत आसली खंत, बेजाराय, दूख आमी तुजे लागीं हाडून आयली. हांव जेजू, कित्याक तूं एकलोच सोमी, तूं एकलोच जेजू, तूं एकलोच सोडवणदार आमचो. मोगाळ भुरग्या, मोगाळ भाव भयण्यांनो, हांगा आसा जेजू तुजो सोमी, तुजो इश्ट हांगा आसा. ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तुका राखून आसा, तुका मेळोंक म्हूण तो हांगा आयला. कितें सांगूंक आशेताय तूं आज ह्या सोम्यांक? कितें सांगूंक आशेताय? तुज्या काळजांत आसली मागणी ह्या जेजू मुखार दवर. तुज्या काळजांत आसलो संतोष ह्या जेजू मुखार दवर. तो आयकता. मोगाळ भुरग्या, तुझे मागणे हो जेजू आयकता म्हणल्यार उगडास दवर. तूं कितें मागून हांगा आयलाय? भुरग्यानो, तुमी हांगा कित्याक मागोंक आयल्यात म्हूण उगडास करा. जेजूची कृपा आनी ससाय तुमकां गरज आसा त्या देखून तुमी हांगा आयल्यात. मागा ह्या सोम्या लागीं तुमकां कितें जाय तें. तुमकां शिकूंक बरी मोत जाय, माग ह्या सोम्या जेजू लागीं. तुज्या आवय बापायचेर ताणें आशिर्वाद घाल्लो तुका जाय, माग ह्या जेजू लागीं. तुज्या मुखल्या फुडाराचेर तुका बेसावां जाय, माग ह्या जेजू लागीं. कित्याक तो तुजी मागणी आयकता. हे जेजू, आमच्या सोम्या सोडवणदारा, आमी तुका अर्गां दिवंक हांगा आयली. हांव तुजी स्तुती करूंक हांगा आयली. हांव सरकाराजान सर्व आंच बडवे, सर्व सांतां भक्त, सर्व माडतीर त्रिएक देवाक, बापाक, पुताक आनी पवित्रत्म्यांक निरंतरी पवित्र 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 म्हणलें गीत गावन आसात. देवाची स्तुती गावन आसात. आज ह्या संवसारी हे भाग आमकां फावो जाला. ह्या आमच्या सोडवणदाराची स्तुती करचें भाग. कितली वर्ती भागी मनशां आमी. हे भाग ताणें आमकां फावो केला. तुका जावं अर्गां, तुका जावं स्तुती, तुका जावं वंदन. मोगशानो, आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्याची गरज आसा. विशेष जावन ह्या भुरग्यांचेर जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याची कृपा आनी आशिर्वादां हाडून येवन दी. ह्या भुरग्यांक आपल्या देणग्यांनी भरोवन दी. ह्या भुरग्यांचो मुखलो फुडार आशिर्वादांनी भरोवन दी. तांचें शिकाप आपल्या बेसांवांनी भरोवन दी. तोच पवित्रत्मो ह्या भुरग्यांची काळजां मनां नवी करून दी. हांचे थंय आसलें उणेपण, मेळेपण सगळें पयस करून दी. आनी ह्या भुरग्यांक नवी भुरगीं जावन, प्रत्वेचें मीठ जावन, रुचीक मीठ जावन, जावं ह्यांच्या कुटुंबांत, जावं ह्यांच्या क्लाशींत, समाजींत जिवंक जायची कृपा तोच पवित्र आत्मो ह्या भुरग्यांचेर हाड नेवन दी म्हूण आमी सर्वां मागया. पवित्र
आशीर्वाद कर ह्या भुरग्यां संग आतां तूं राव ह्या भुरग्यांची काळजां मनां नवी कर ह्या भुरग्यांक तुजो सांगात दी तांच्या शिकपाचेर तुजें बेसांव घाल तांच्या मुखेल्या फुडाराचेर तुजें बेसांव घाल ह्या भुरग्यां संग आतां तूं राव ही पवित्र ज्ञान ह्या भुरग्यांनी बरीं मनशां जावन बरीं भुरगीं जावन आपल्या कुटुंबांत आपल्या घरांत आपल्या स्कुलांत जियोंक ह्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ही पवित्र ज्ञान तुझे आशीर्वाद ह्या भुरग्यांचेर घाल जें कितें सारकें जें कितें सूख म्हणलें समजून घेवन मुखल्या दिसांनी बरी व्यक्ती जावन क्रिस्ती मौल्यां आपल्या जिवितांत रुता करून जियोंक जायची कृपा ह्या भुरग्यांचेर धाडून दिये पवित्र ज्ञान सांगात आमी म्हणया पवित्र ज्ञान पवित्र ज्ञान दया करून बसात सादी जाता जाल्यार बसात मोगाळ आवय बापायानो काउंट युअर ब्लेसिंग्स देवान तुमच्या कुटुंबाक दिल्ली बेसांवाचो उगडास कडा आनी ती मेसा ह्या भुरग्यांक वर्तें देणें जावन देवान तुमच्या कुटुंबाक दिला हें जावन आसा पयलें बेसांव देवान दिल्ली कृपा तुमच्या कुटुंबाक मेसा तुमच्या वावराचेर ताणें बेसांव घाला बापायानो तुमकां एक बरी पुतीण फावो केला देवान दिल्लें बेसांव तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान एकवट मोग मैपास आसा देवान दिल्लें बेसांव मेजा तुमकां ह्या जेजून फावो केल्ली बेसांवाचो उगडास करा मेजा काउंट युअर ब्लेसिंग्स कितलीं बेसांवां मोगाळ आवय बापायानो ह्या भुरग्या मुखांतर जावं दी तुमच्या कुटुंबांत जावं दी कितलीं बेसांवां तुमकां ह्या जेजून फावो केलात म्हणलें उगडासा खरा कितलीं बेसांवां हर एक घडी म्हज्या जिविताची जावन आसा जेजून आम्हा हर एकल्यांक दिल्लें बेसांव जावन आसा मोगाच्यानो कितलीं उरतीं बेसांवां मेजोंक जायना तितलीं बेसांवां ह्या जेजून आम्हा हर एकल्यांक दिला त्या बेसांवाचो आमी उगडास काडया विशेश जावन आयच्या दिसा तुमच्या भुरग्यां पासत तुमी देवाक आज अर्गां दिया ही भुरगीं जावन आसात वर्तें बेसांव तुमच्या कुटुंबांक ह्या भुरग्यां मुखांतर तुमच्या कुटुंबांत संतोष आसा आवय बापाय जाल्ली एक तृप्ती तुमचे थंय आसा ह्या भुरग्यां मुखांतर जाय तितले आशिर्वादां तुमकां फावो जालात ह्या भुरग्यां खातीर तुमी देवाक आज अर्गां दिता आसतना विशेश जावन आमी सर्वां ह्या भुरग्यां पासत देवाक आज अर्गां दिवया देवान ह्या भुरग्यां मुखांतर तुमच्या कुटुंबांत हाडल्या बेसांवाचो आमी उगडास काड ताका अर्गां दिता आसतना देवाक आमी अर्गां गीत गावया त्या गिता मुखांतर ताच्या बेसांवाचो आमी उगडास काडया कशें गेले त्या वर्सा तांच्या शिकपाचेर ताणें आशिर्वाद घालो तुमच्या वावराचेर ताणें बेसांव घालो सर रितींनी ह्या भुरग्यांक ताणें सांबाळलें सर रितींनी ह्या भुरग्यां संग आतां तो आसलो तुमच्या कुटुंबांत कश्ट निरासपण आयल्या वेळार ह्या भुरग्यां मुखांतर तो शांती समाधान संतोष हाडून आयलो ह्या सर बेसांवाचो आमी उगडास काडया आनी ताका अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हूण आमी ताका आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू ये जेजू ह्या कुटुंबाक तुवें भुरग्यांचें देणें फावो केल्याक ह्या आवय बापायचेर तुवें आशिर्वाद ओतल्याक
सुम्या जेजू ह्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुवें बेसांव घाल्ल्याक अर्गा तुका सुम्या जेजू ह्या भुरग्यांक सर अनवारांतले अपायांतले तुवें राखून व्हेल्ल्याक अर्गा तुका सुम्या जेजू ह्या भुरग्यांचो तुवें मोग केल्ल्याक अर्गा तुका सुम्या ह्या जेजू भुरग्यांक तुवें बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गा तुका सुम्या तांकां जेजू शिकोवंक बरें मोन दिल्ल्याक अर्गा तुका सुम्या जेजू कितली वर्ती बेसांवां मोगाशानो ह्या जेजून तुमच्या कुटुंबाचेर वतला तर आतां अर्गां गीत गावन ह्या जेजूचे ह्या आमच्या सोडवणदाराची स्तुती आमी गावया. मोगाच्यानो वर्तीन देणी जावन आमच्या कुटुंबाक फोव केल्या ह्या भुरग्यांक आमी ह्या जेजूक समर्पण दिवया.
जेजून भुरग्यांचो मोग केलो. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकांत म्हूण ताणें सांगलें. आज ही भुरगीं जेजूच्या लागसर आसात, हांगात आसात. जेजू ह्या भुरग्यांक पळयता आनी ही भुरगीं जेजूक पळयवन आसात. मोगाळ भुरग्यानो, हांगा आसा ह्या पवित्र उंडयांत जेजू. ह्या जेजूचेर तुमची दिश्ट घाला, ह्या जेजूक पळया. ह्या भुरग्यानो ह्या जेजूक पळया आनी हो जेजू तुमकां पळोवन आसा. तुमचे लागीं उलोवंक तो आशेता, तुमचे लागीं मोगाचो संबंद दवरूंक तो आशेता. मोगाळ भुरग्या, हो जावन आसा तुजो खरो इश्ट. हो जेजू जावन आसा तुजो मोगाळ इश्ट. ह्या जेजूक तुकांच तूं समर्पून दी. तुजें जें कितें आसा तें सगळें ह्या जेजूक सांग. तुका शिकोवंक कश्ट जाता, ह्या जेजूक सांग. जेजू, म्हाका शिकोवंक कश्ट जाता. हांवें शिकलें, म्हाका उगडासाक उरना. म्हाका शिकतना भेन दिसता. कितलें शिकल्यार म्हज्या मोतींत रावना. क्लासींत म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. म्हजो नोट्स हांवें बऱ्या रितीन बरोवंक जायना. म्हाका शिकोवंक भेन दिसता. म्हज्यान शिकोवंक जायना. ये जेजू, ह्या भुरग्यांची मागणी तूं आयक. ही भुरगीं आपले कश्ट, खंत, बेजाराय तुजे लागीं हाड आयल्यात. तांची मागणी तूं आयक जेजू. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हांगा जमलेली सर्व आवय बापूय, तशेंच आमी सर्वां ह्या धाकटुल्या भुरग्यां पासत मागोन आसा. ही भुरगीं तांच्या शिकपांत बऱ्या रितीन शिकोवंक तांकां तुजो आदार दी. ह्या भुरग्यां सांगात तूं राव जेजू. विशेश जावन तांच्या शिकपाचेर तुजो बेसांव घाल. तशेंच मागता जेजू तुजे लागीं सर्व वायटांतलें, वायट सवयांतलें, वायट सक्तींतलें, दुस्मानाच्या सक्तींतलें, दुष्ट शक्तींतलें ह्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर. ये जेजू, तुज्या मोगाची भुरगीं जावन आसा तीं. ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक कितें गरज आसा म्हणलें तूं जाणाय सोम्या, आनी तें तूं ह्या भुरग्यांक फोव कर. आवय बापाय सांगता आमी सर्व मागून आसा. ह्या तांच्या भुरग्यांचेर तुजें बेसांव घाल. जावं दी मोबायलांत थावन, टीव्ही थावन, वायट फ्रेंड्सां थावन, वायट सवये थावन ह्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर. जें कितें ह्या भुरग्यांक पातकाक कारण करता, रुचीक मीठ जायन अशें ह्या भुरग्यांक आडयता, त्या सर्वांतलें वायटांतलें तूं ह्या भुरग्यांक राखून व्हर. ह्या भुरग्यांक तुजी ससाय फावो कर. तुजो आदार दी जेजू. आमी सर्वां ह्या भुरग्यांक जेजूक समर्पून दिवन गावया गीत. जेजू, ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ये जेजू, ह्या भुरग्यांक तुजो सांगात दी. ये जेजू, ह्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिढे शिडेंतलें ह्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर जेजू. कुडीची बळगटाय दी जेजू ह्या भुरग्यांक. सर पिडेंतलें तूं राखून व्हर. तांचें तें कितें उणेंपण आसल्यार तूं पयस कर जेजू. खालतेपणी आमी सर्वां तुजे लागीं मागून आसा. ह्या तुज्या मोगाळ भुरग्यां पासत ह्या भुरग्यांक तुजो सांगात दी. ह्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. ह्या भुरग्यांक थंय कसली पिडा आसल्यार गूण कर जेजू. ह्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर जेजू. Dewa Taiman, Atmo
मुझे घडा, तोच मुझे तारण, तोच मुझे कोटे आणि तोच मुझे रक्षण. सांगता गाऊया. देवा दैवात अदमोजो विषय घेता, देवा दैवात अदमोजो विषय घेता. देवा जीवन राखता अदमोजो, कित्याक तो एकलोच मुजो आसरो. तोच मुझे घडा, तोच मुझे तारण, तोच मुझे कोटे आणि तोच मुझे रक्षण. तोच मुझे घडा, तोच मुझे तारण, तोच मुझे कोटे आणि तोच मुझे रक्षण. देवा दैवात अदमोजो विषय घेता, देवा दैवात अदमोजो विषय घेता. मोगाचनो जेजूची आशिर्वादां आमकां गरजेची. ताची आशिर्वादां आमकां जाय आमच्या कुटुंबाचेर, आवय बापायच्या संबंधा मध्ये ताची आशिर्वादां आमकां जाय. भुरगीं आनी आवय बापय त्या संबंधा मध्ये जेजूची आशिर्वादां जाय. कुटुंबांत एकवट आसूंक जाय तर जेजूची आशिर्वादां आमकां जाय. तर मोगाचनो मोठ्यान एक भजन आमी गावया. त्या भजना मुखांतर जेजूची आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. कित्याक तो एकलोच सोमी, तो एकलोच जेजू, तो एकलोच सोडवणदार. जेजू तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. ಧನ್ಯವಾದದಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದವಯ್ಯ. हात आमच्या काळजाचेर दवरया. ಧನ್ಯವಾದದಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದವಯ್ಯ. ಎನ್ನಿಸಲಾಗದ ಶುಭ ಬಾಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಾತನೇ. ಎನ್ನಿಸಲಾಗದ ಶುಭ ಬಾಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಾತನೇ. ಕಲ್ಪನೆ ನೀರಿದ ಮೇಲುಗನ ತುರಿದಿ ತರುಣಮಯನೇ. ಧನ್ಯವಾದದಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದವಯ್ಯ. ಸತ್ಯ ದೇವರ ಏಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸುರಿಸು ಧನ್ಯವಾದದಿ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದವಯ್ಯ मोगाचनो सक्रमेतांतसच्या जेजूक हांव तुमचे मुखार हाडून येता मोगाळ भुरग्यानो हांव जेजूक तुमचे मुखार हाडून येता तुमची सर्व मागणी आनी तेसावां ह्या जेजू मुखार दवरा तुमचे हात उबारून ताचे लागीं तुमची मागणी आनी जें कितें तुमकां गरज आसा तें जेजूक भेटून दिया ताचे पयलीं आमी सर्व येद्या वड्या म्हळें गीत आमी गावया आमचे हात आमी वयर उबारुया साक्रमेंतांतल्या जेजूक हांव तुमचे मुखार हाडून येता सर्व तुमची मागणी आनी तेसावां ह्या जेजूक भेटोवन दिया ह्या जेजू लागचें बेसावां आनी आशिर्वादां आमी सर्व मागया प्रार्थुया ये देवा विचित साक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुरवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना
समोरा स्तुती घेता तुवे केले सर्वरे पुन्हा मी आता कष्ट करते सारा कर्जती सांगता दया करून आम्ही परता मुनशा पोनान वाढून तुझे बराबर साधी गोडी मोनाच्या दुरांकात बाबा पनुषा भूकामय वासा काम कांतू उर्बिस्क मुनशा पोनान वाढून तुझे बराबर साधी गोडी मोनाच्या दुरांकात बाबा पनुषा भूकामय वासा काम कांतू उर्बिस्क मुखाळ पुत्रास आशिर्वादी आमकां